मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी गुज पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण झाले. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान वेंचणूक लागीं येतकूच एक्टिव्ह जावपी पत्रकारांचेर नेम साधलो. निश्ठावंत पत्रकारांची तोखणाय केल्या. अळमी येता तशें इलेक्शन येयलें काय पत्रकार जाता. हांवें अशेंय पत्रकार पळयल्या म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार असतात. बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात. इलेक्शनाचे 3 म्हयने ते पत्रकार प्रोफेशनान ना. ते मागीर आमदारां कडेन हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयता तर ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेता तर ते आपलो वेगळो धंदो करता, वेगळी नोकरी करता ते करूनी न्ही. म्हणून सरळ म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आसा की जर्नलिझम सेक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स आनी बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यांनी थोडोसो कंट्रोल जावप. हांव म्हणजे इट इज एन मशरुमींग कित्या खातीर आफ्टर ऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे आहा ते परत कोण उबे रावता ते सगळे म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून. ओके, मोबायल घेवन आहा तो ताका पत्रकार दिसता, तोय भाशण करूंक सुरू करता. म्हाजें तर म्हणणें आसा की हें स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा आनी हें स्ट्रीमलायन जर जालें ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा, तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर. हांव सरळ म्हणटा जर्नलिझमा खातीर तर आसाच आसा बट ते राजकारण्या खातीर चड आसात. बेश्टेच मोबायल घेवन भोंवच्या पेक्षा यू कम इन द सिस्टम. तुमकां येवपाचेच आहा पत्रकार म्हणून तुमी सिस्टमान येया. हांकां हेज्या फुडें तरी येवपी पत्रकार ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी येवचें. ह्यो स्किमी तुमी सातत्यान सपोर्ट केल्या. वायट कितें जालें तें दाखोवनूय दिल्या. लौकीक स्टेजीर येताच हांवें जाल्यार कितें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिझम तुवें केली काय म्हणून पयलें म्हाज्या डिपार्टमेंटाचें हांवें म्हणलें म्हाजीच उडयल्या तुवें. ओके, आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतले म्हणलो खंयचे तरी स्किमीचेर आपूण हें केलें. ऑफकोर्स तो पत्रकाराचो रायट आसा. खंय जर चुकता गव्हर्मेंटाचें इट इज नॉट दॅट म्हणजे हांव जर डिपार्टमेंटां सांबाळटा जाल्यार ती केन्नाच चुकची ना अशी न्ही. कोण तरी सकयल्या लेवल जर ती चूक करता एकदां ती म्हाका खबरूय आसना. ती सकयल्या लेवलाचेर जाता जर आसत जाल्यार ती हायलायट पत्रकारितेंतल्यान केल्ली वता आनी ताज्या उपरांत केन्ना केन्ना आमी बी एक्शन घेता. मजगती प्रुडंटाक वट्ट 15 पुरस्कार फावो जाल्या. गुड जर्नलिझम अवॉर्ड 2023चो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम अवॉर्ड असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकार हाका फावो जाला. जाल्यार रुरल जर्नलिझमाचो अवॉर्ड आनी आर्ट एंड कल्चर जर्नलिझमाचो अवॉर्ड शिरीष कुंकळकाराक फावो जाला. स्वप्नील तारीख त्या वर्साचो टीव्ही जर्नलिझम अवॉर्ड फावो जाला. गुड जर्नलिझम अवॉर्ड 2024तलो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम अवॉर्ड असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराक फावो जाला. जाल्यार डिजिटल हेड रोहित वाडकराक रुरल जर्नलिझम आनी स्पोर्ट जर्नलिझम अवॉर्ड फावो जाला. चेतन गावसाक आर्ट एंड कल्चर जर्नलिझम आनी स्वप्नील तारीख टीव्ही जर्नलिझम अवॉर्ड फावो जाला. गुज जर्नलिझम अवॉर्ड 2025 टीव्ही जर्नलिझम आनी एनवायरमेंटल जर्नलिझम अवॉर्ड असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराक फावो जाला. स्वप्नील तारीख टीव्ही जर्नलिझम अवॉर्ड जाल्यार विक्रम नायकाक क्रायम जर्नलिझम अवॉर्ड फावो जाला. तशेंच स्वप्नील तारीख त्या वर्साचे आर्ट एंड कल्चर जर्नलिझम अवॉर्ड आनी स्पोर्ट जर्नलिझम अवॉर्डूय फावो जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.